सरकार कितलेय स्वच्छ भारत अभियान घडोवन हाडूं आनी नितळसाणीचेर व्हडली व्हडली भाशणां दिवं गोंयांत तरी केन्ना कोयराच्यो राशी कमी जातल्योशो दिसना। पणजे बस स्टँडा लागसार कोयराच्यो राशी पडल्यात। हो कोयर खंयच्यान येता, कोण उडयता, कोणाक ठाव ना। तशेंच थंय नो पार्किंगाचे तकटे लावन लेगीत गाडयो पार्क करतात। पळयात आमचो रिपोर्टर विन्सेंट रोजारियोन दिल्ली अदीक म्हायती। आता हिंगा पळयात तुमी, मेरा भारत महान हिंगा नो पार्किंग सायन बोर्ड मारलेलो आहा आनी तिगा आतां पळया तुमी, हे आतां बस स्टँडा कडेन नो पार्किंग बोर्ड मारून लागून हिंगा गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता। ह्यो आतां ह्या हायवेचेर वयता आसतना त्या गाडयांक कितली सेफ्टी पळय ती तुमी चिंता। नो पार्किंग बोर्डा कडेनच हिंगा गाडयो पार्क केल्ल्यो आसता त्यो। हे आतां हिरा पेट्रोल पंपा कडेन पळय, आतां हिंगा नो पार्किंग सायन बोर्ड मारलेलो आहा, पूण हिंगा जाय तश्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आहा। सो हे एके सायडीक हिंगा पार्क केल्या गाडयो जाय तश्यो, आनी हिंगा पळय इतलो व्हडलो संसडो जाल्लो आहा। ही आतां हिंगा सगळी हिंगा गार्बेज आनी ह्यो हिंगा गाडयो पार्क केल्या। सो आतां पार्किंग स्पॉट हो आनी गार्बेज स्पॉट काय हो। सो ही आतां पळय नाका जाल्ली वेस्ट आहा, हेजे इतले पॉल्युशन जातले हिंगा। थर्माकोल आहा, प्लास्टीक वेस्ट आहा आनी आहा म्हणटा ती आतां हिंगा दाखयता तुमकां फुडें। हे तुमी पळोवंक शकता पळय कितले हिंगा वेस्ट, प्लास्टीक आनी थर्माकोल। हे पळय हे हिंगा भरून दवरला ते प्लास्टिकान सगळे। सो ही आतां मेरशे जंक्शनाचेर सुटया टील द बस स्टँड हो एक गार्बेजचो हें जाला आनी इतले हिंगा हें करून सो हिंगा कोणाकूच पडलेले ना। हे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वो हिंगचे लोकल ऑथॉरिटी आहा, पेनजीम कॉर्पोरेशनाक वो कोणाक हिंगा पडलेले ना बाबा। हिंगा गार्बेज हाडून उडयता, प्लास्टीक वेस्ट हाडून उडयता पळय ते। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकर।